सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 8वें 9वें मनयता सांतानाच्या मानाक. खरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागुया सगळीं जीं कोण कॅर टेकर्स आसात, जे आमच्या जाणट्यांचे शेपाय शेमायंचो कॅर घेतात, जावं तांच्या दुयेंसान वो जावं तांच्या जाणटेपणार, हे सगळे कॅर टेकर्स जावं ती घरचीं वो जावं ते दोतोर नर्सी वो हेर कोणूय दुसरीं, तांचेर सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत आमी मागुया. जायते पावटी तिंगडे वयर सकयल जातात, जायते पावटी तांकां राग येता, जायते पावटी इरिटेट जातात, जाल्यार तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ही सेवा मोगान करूंक तांकां आदार दिवंक आनी तांकां फावो तें इनाम दिवंक तांचे पासत खरीत भाशेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया टुडे बिशप फ्रांसीस तिर्की, तो पुर्निया डायसीस हाचो बिशप, जंयतावन आमचो फादर पिटर आयिल्लो आसा. ताचे पासत खरीत भाशेन मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. आनीक ही मिनिस्ट्री, बिशपाची मिनिस्ट्री, न्यू बिशप तो जाल्लो आसा, ताचे पासत मागुया सो दॅट ही कॅन बी अ गूड शेपर्ड टू हीज पीपल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एक वोंपी बी वोपूंक गेल्लो बाबडीनो हें बी जेजू म्हणटा देवाचें उतर आनी आमी ती माती, जाल्यार आमी बरी माती जावन हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगोवंक आनी बरीं फळां दिवंक आमकां कृपा मागुया. जायते फावटी आमी हें बी बरे भाशेन घेवंक ना, देवाच्या उतराक फावो तो फळ दिवंक आमी पावूंक ना, असल्या चुकीच्या देवा लागीं आमी बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर, भावार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमीन. जेरेमियस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियस हिल्केचो पूत, याज्ञिकी घराण्यांतलो, आंतोत शारांत बेंजामीन प्रांतांत रावतालो. ताचीं उतरां हीं:
सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगल्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगलीं बरोबर म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खोडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तोरणे पिरायेरतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयोवन आयलां. आवयच्या कुसव्यान सावन तूं म्हाका राखताय. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा म्हज्या तोरणे पिरायेरतान तूं म्हाका शिकोयत आयलाय. आजून पर्यान तुजें ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोगता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सरशीं आयले की तो ओड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो.
ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतूच करपोलें आनी पाळां नात म्हणटच सुकलें. हेर बी कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी तांकां चेपून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. एक वोंपी, एक बी, एक जमीन. भाव भयणीनो, वोंपी, जमीन, बी बाराबर वेता. आनी वोंपी जावप म्हणल्यार सादें काम न्हय. टू बी अ सोवर इज नॉट अ इजी जॉब. जरूय सोवर जो आसा, वोंपी आसा, तो फकत वोंपता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जो वोंपी आमी आयकता तो फकत शिवरायत वेता उदारपणान. ती जमीन कसली ती पडेना. भोव करून जें कितें आमी आयज आयकता, ही जमीन इज्रायलाची जमीन जी आसा ती पिकाळ जमीन, फर्टायल. आनी ह्या पासत इल्ली पासून जमीन पिड्ड्यार करपाक जायना. देखूनच ह्या वोंप्याचें उदारपण. ती जमीन वेगवेगळे तरेची, टोपोग्राफी ताची वेगवेगळी, पूण तरी पूण हे जमनीची जी हेचे पिकाळ जमीन देखून ती पिड्ड्यार करपाक जायना. म्हणटच वोंपी जो आसा ताणें सारको उदार जावपाक जाय, जेनरस जावपाक जाय. भाव भयणीनो, ह्या वोपारीचो जायते पावटी आमी अर्थ आयकला, ताचेर नियाळूय केला. ह्या वोंप्याचेर इल्लीशी नदर. हो वोंपी जो आसा ताका विचून काडलेलो म्हणूंक जाता. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता, जेरेमियस एक वोंपी जालो. पूण तो वोंपी जाता आसतना ताची आडकूड आसली, हांव एक भुरगो, म्हज्यान जावचें ना. आनी देवान म्हणलेलीं उतरां काय बरीं उतरां. तूं भियेनाका, कित्याक उलयतलो तो तूं न्हू, हांव. तूं वच आनी तांचे लागीं उलय. तूं तांकां सांग, तुका सांगूंक लायलां तितलें सांग. तूं तांकां भियोवशी जाल्यार हांव तुका आनीक भिवयतलो. पूण तूं भियेना जाल्यार तुजे वरवीं हांव उलयतलों. भाव भयणीनो, हीं उतरां उत्तेजनाची. म्हाका जाल्यार म्हज्या जिवितान हीं उतरां खूब उत्तेजनाची. जें कितें करपाक जाय तें देव करता जेन्ना तूं भियेनासतना देवाचें काम करपाक मुखार सरता. वोंपी जें कितें सांगपाक जाय तितलें सांग. हें सांगप गरजेचें, पूण सांगचे पयलीं जरी तर तूं आयकना जाल्यार सांगपाक जायना. लिसनींग इज प्री कंडिशन फॉर प्रोक्लेमींग ऑफ फॉर टेलिंग. तूं जरी तर आयकना जाल्यार सांगपाक जायना. म्हणटच जे भाशेन जेरेमियस प्रवाद्याक देवान हुकूम घाल्लो, चल वच आनी तुका सांगता तितलें तांकां सांग, जाल्यार पयलीं जेरेमियसान देवाचें आयकूंक पडलें. जेन्ना तो म्हणटालो हांव उपकारना, हांव एक भुरगो, म्हज्यान जावचें ना, पूण आयकलें ताणें देवाचें. देवान सांगलें तें आयकलें, वच, तुजे वरवीं हांव उलयतलों. आनी आयकल्या उपरांतूच ताच्यान हो संदेश दिवपाक जालो. आनी जेरेमियस प्रवाद्याक कोणाच्यान हात लावपाक जावंक ना. जाणटो जाव पासून हो देवाचो संदेश तो दीत रावलो. कित्याक? जाणटो जाव पासून तो देवाचें उतर आयकत रावलो. तर भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरता, वचात, शुभ वर्तमान परगटात, हें आमच्या जिवितान घालतले जाल्यार आयकूंक शिकुया. आयकुया एकामेकाक. भोव करून तुमचेंच चिंतून पळयात, घोराब्यान जेन्ना झगडीं जातात, केस्तांवां जातात, वो खंयसरूय तुमच्या इश्टां लागीं भासाभास जाता जाल्यार
तूं चड आयकता काय उलोवपाक सोदता. जरी तर तूं आयकूंक सोदता जाल्यार सोल्युशन बेगीन येतलें, प्रश्न सुटावे बेगीन जातले सगल्यांनी जरी तर आयकत जाल्यार. पूण आमी चडशीं जाणां आयकना, आमी फकत उलोवपाक सोदता. आमचेंच तांबडें मागीर. आनी देखून आमी उलयत रावपाक सोदता, देखून कोण हें सोल्युशन आहा तें आयकूंक पावना, सोल्युशन येयना. आमी फकत झगडोंकूच उरता. शिकुया ही एक वाट जेरेमियास प्रवाद्या कडली. आयक पयलीं, आनी आयकल्या उपरांत तुज्यान तें दुसऱ्यांक सोंपेपणी दिवपाक जाता. आनी जें तूं आयकून मागीर उलयता तें सगळीं आयकतलीं आनीक पीक मेळटली. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. आमी जरी तर आयकनासतना उलोवपाक लागलीं जाल्यार तें रस्त्यार पडलेल्या भाशेन, वो त्या कांट्यांनी पडलेल्या भाशेन, वो तें करपोन गेल्ल्या भाशेन ते भाशेन जातलें खडपी जमनीर. पूण बरे भाशेन आमी जरी तर आयकलें आनी आयकून आमी जरी तर सांगलें जाल्यार तें बरे जमनीर पडटलें. मागीर जे कोण आमचें आयकतात तांचे मदले वेगवेगळे भाशेचो लोक आसतलो. थोडीं कडेन 30 दीत, थोडीं 60, थोडीं 100 पीक दितलींच. जाल्यार ही पीक दिवपाक आमी तयार जावया आनी दुसऱ्यांनी ही पीक दिवचे पासत वोंकपी जावपाक आमी देवाचो अणभव घेवया आनी होच अणभव दुसऱ्यांक दिवंक तयार जावया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पोवी सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे परचेक तुवें फरमायलेलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपर्णायक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. सुम्याचे सोने ओडोगाना, आनी एकाशीले बियेना, इतलेच पावली वैभवाने सोड, आमी तुजें मरण पळोवया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमीन. कान आसलोल्यान आयकुचें, आयकना ताच्यान सांगपाक जायना. इफ यू वॉन्ट टू बी अ प्रिचर, बी अ गूड लिसनर. आमकां जण एकल्याक आयकूंक शिकय म्हूण आनी आमी देवाचें उतर जें आयकलां तें दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां बळवंत कर म्हूण देवाच्याच बळाक उलो मारुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुबिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. रेजिना मंदी सॅक्टर हाची मांडावळ करतले. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां
म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन, पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण, आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं, तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका, हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूजे येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूजे येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां खातीर विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेसा उष्ट्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैव तुझा पूजे येसू. भाग्यवत मरे देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी, आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक, मजत कर अस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शहरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्तुऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गर्साक आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक, जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सगळ्या पिडेवंतांक आमी आमच्या मनान ह्या वेळार हाडुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. आनी स्वर्ग आनी संवसार रचलो, सोमिया म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें रुदोन तुजेशी पावो. सोमिया आसूं तुमचे सोबे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त, तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव, बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216. T29. आई सदांचा दार तुझो या मागण्या